The name of God is mercy. देवाचें दुसरें नांव म्हणल्यार काकलूत. हें एक इंग्लीश पुस्तक जंय पोप फ्रांसीस आतांचो पाप साहेब व्हॅटिकन रिपोर्टर जी मुलाखत घेता, रिपोर्टर आसता, बातमी घेता, ताचे सांगता म्हणजे एंड्रिया हाचे सांगता ही मुलाखत दिता आनी थंय ह्या काकलुती वयर जायते कितें आपले अनुभव ताचे सांगता शेअर करता. आनी तातूंतल्यो 2 घडण्यो म्हाका भोवच आवडल्यो आनी त्यो आयच्या शुभ वर्तमानाक भोव लागशिल्ल्यान आमी नियाळ करूं येता वो सोर करूं येता. पयली घडणी म्हणल्यार एका कापुचीन पाद्रीची. एक कापुचीन पाद्री जो कॉन्फेसर आसलो, कुमसारां आयकतालो, जाणटो. म्हणटच हो पाद्री, हो कापुचीन पाद्री, तो पाप साहेबाक, पोप फ्रांसीस तेन्ना पाप साहेब न्हू तो, तेन्ना तो बिशप आसलो, तेन्ना ताच्याशीन येता आनी ताका म्हणटा, हांव जेन्ना कुमसुदरीन बसता तेन्ना वेगवेगळे तरेचो लोक म्हजेशीन कुमसार जावंक येता. जायते पाद्री येता, माद्री येता आनी वेगवेगळे लोक कुमसार जावंक येता आनी दादोशी जावन ते परत वता. पूण म्हाका एक खोंत भोगता, एक गिल्ट फिलींग कशें आसा की हांव जायते फावटी हिसपा भायर तांकां काकलूत दाखयता, हिसपा भायर तांकां भोगशिता आनी हें म्हाका खावंक लागता. खरेंच हांव फावो तितली काकलूत तांचे सवें दाखयता काय वा हांव ताचे परस चड बेश्टीत दाखयता, हें म्हाका खावंक लागता. तेन्ना पाप साहेब फ्रांसीस, तेन्ना बिशप, तो ताका म्हणटा, तेन्ना तूं कितें करताय? असले दुबाव तुज्या मनांत येता तेन्ना तूं कितें करताय? तेन्ना हो कापुचीन पाद्री म्हणटा, हांव आमच्या कोपेलान भितर वता, थंय आल्ताराशीन उबो रावता, ताबेर्नेकला कडेन, साक्रामेंता कडेन उबो रावता आनी अशें मागणें करता. सायबा, म्हाका बोगोस, जरी तर हांवें ह्या पाद्रींक वो ह्या लोकांक दाखोवचे परस अदीक काकलूत दाखयल्या जाल्यार म्हाका बोगोस. पूण हें सगलें जावंक तूं गुन्यांवकारी, पूण हें सगलें जावंक तूं गुन्यांवकारी, कित्याक तुवें म्हाका ही वायटवी संवय शिकयल्या. तो देवाक सांगता, हें सगलें करूंक म्हणजे हांव हिसपा भायर काकलूत लोकांक दाखयता, पाद्रींक जावं लोकांक दाखयता, जाल्यार हाचो गुन्यांवकार तूं. तुका हांव ब्लेम करता, कित्याक ही वायट संवय तुवें म्हाका दाखयले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत अशेंच कितें आमकां दिश्टी पडटा. सगलें इबाडल्या उपरांत, सगलें ओगडायल्या उपरांत धाकटो पूत परत घरा येता. आनी तरी आसतना लॉज नासलोलो हो बापूय आपल्या पुतान इतलें वायट केलां आसतना ह्या पुताक तो एक व्हडलें फेस्त करता, एक व्हडलें फेस्त उक्तें करता, ताका व्हाणो घालता, ताका नवीं आंगवस्त्रां घालता, बरें जेवण करता. लॉज नाचलोलो बापूय कसो. म्हणटच अशेंच कितें हो कापुचीन पाद्री बी देवा लागीं म्हणटा, तुवें ही देख म्हाका दिल्याय, देखून हांव असो जालां. लोकांक हांव अशी हिसपा भायर काकलूत दाखयता. म्हणटच एक बापूय आपल्या पुता खातीर मागत आसता, एक बापूय आपल्या पुताची वाट पळयत आसता. आनी देखून जेन्ना पूत येता तेन्ना पुतान ताका वेंग मारचे सुवातेर बापूय पुताक वेंग मारता. दुसरी आनीक एक घडणी तो सांगता, ती म्हणल्यार MSFS फावंडर सेंट फ्रांसीस de सेल्स हाची खबर. तो आपल्या पुस्तकांत थंय बरयता की तो सांगता, जरी तर एक गाडू, डॉंकी तुजे सांगता, तूं खंय तरी दोगांय वेतात, तूं गाडवाक घेवन खंय वेताय आनी रस्त्या सायडीच्यान वेताना तें एका होणकुलान पडटा. तुजें गाडू होणकुलान पडटा तेन्ना तूं कितें करताय? बोडी घेवन ताका मारूंक वेताय? ना, बोडी घेवन ताका मारूंक वचोंक फावना, वो मारूंक वेची गरज ना. पूण बोलतेंच जाल्यार तुवें ताका वचून सांगूंक जाय, पडलोय तूं, भियेना काय, यो आतां उठ, उठ, परत आमी रस्त्यार चलया. हे पावटी तूं पडलोय कित्याक तुवें रस्तो सारको पळोवंक नाय, वो तुजें ध्यान मन रस्त्याचेर नासलें, देखून तूं वाट चुकलोय आनी त्या होणकुलान पडलोय. पूण आतां भियेना काय, आतां रस्तो सारको पळोवन आमी दोगूय चलोया. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही जावन आसा काकलूत जी बापायन आपल्या पुता सवें दाखयली आनी देखून बापायन ताका भोगशिलो. बोडी घेवन ताका मारूंक वचोंक ना, तुवें म्हजें सगलें ओगडायलाय, आतां परत आनी माटो घेवंक येयलाय, अशें त्या बापायन आपल्या पुताक म्हणूं येतालें. पूण तशें तो म्हणना, पूण बोलतें जाल्यार सगलें विसरता आनी ताका वेंगयता. लव
इज द शुअरेस्ट मेडिसीन अशें आमी म्हणटा. म्हणजे जेन्ना तूं मोग दाखयताय तेन्ना मनीस पासून जायते फावटी बदलता. मोगाच्या भाव भयणीनो, अशेंच कितें सान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी पळयता. तोवूय बी असो संवसारी मन घेवन एक व्हड मनीस जावंक सोदतालो. संवसाराच्या मना प्रमाणे तो आपलें जिवीत माणूंक सोदतालो. तेन्ना लॉयलाच्या इनासाचो ताळो ताच्या कानार पडटा. आख्खो संवसार तूं जिखत पूण तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार तुका कसलो फायदो. जेन्ना हीं उतरां ताच्या काळजाक तोपतात तेन्ना तो आपलें जिवीत बदलता. वेचीक पुता भाशेन तो चिंतालो, आतां तो सोयराणांत येता आनी आपलें जिवीत बदलता. म्हणटच इनासा वरवीं इनास ताका एक आरसो जाता आनी ताचें कर्तूब ताका दाखोवन दिता. देखून फ्रांसीस शावेर बदलता आनी आपल्या जिविताची मोख दिशा तो बदलता आनी देवा खातीर वावुरता. तेच परी आनीक एक घडणी फ्रांसिसाच्या जिवितांत. जेन्ना सावथ इंडिया तो ट्रॅव्हनकोर म्हणटा थंय जेन्ना थंय वावुरता तेन्ना थंय एक ट्रायबल जोमो आसता आनी तांचो धंदो आसता चोरूंक, जिवेशी मारूंक, लोकांक लुटूंक. आनी जेन्ना हें ताच्या कानार पडटा तेन्ना फ्रांसीस शावेर थंय त्या लोकां मदें वता, त्या ट्रायबल लोकां मदें वता आनी तांकां सोजमायता. तो म्हणटा हें तुमी करतात तें सारकें न्हय, ही तुमची वायट विचार. आनी तेन्ना हो लोक सगळो अजाप जाता. कोणेंच केन्ना आमकां अशें सांगूंक ना, कोणें तितली काळजी घेवन, नो वन वॉज सो डॅरिंग, इतलो काळजीदार कोणूच आमकां दिसोंक ना. आनी हो बोलतो कितेंच जाल्यार भियेनासतना आमचेशीन येवन हें बरें उतर तो आमकां परगडटा. हो लोक बदलता. ही वायटवी संवय जी तांची आसली, चोरी करपाची, जिवेशी मारपाची, लुटपाची, ही संवय ती साडून दिता आनी थंयची दुसऱ्या गांवांत वता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी दुसऱ्याक मोग दाखयता तेन्ना दुसऱ्याची जिवीत आमी बदलूंक शकता. भुरगीं जेन्ना जायते कितें वायट करता तेन्ना आमी कितें करता, तांकां बोडी घेवन मारूंक वता. आमकां दिसता बोडी मारली, तांकां पनिशमेंट दिलो जाल्यार ती फाल्यां तेंच करची ना. पूण भलतेंच परत एकदां ती करीत रावता. पूण बोडी मारचे सुवातेर तांकां मोग दाखय, तांचें जिवीत बदलतलें. जेन्ना आमकां ही समजणी मेळटा तेन्ना आमचें जिवीत बदलता. आमी दुसरीं मनशां जावंक शकता. म्हणटच आज फ्रांसीस शावेरा लागीं हीच कृपा आमी मागुया. आमच्या दुस्मानांक आमी बोगसूंक, आमच्या दुस्मानांक आमी वेंगोवंक आनी अशे तरेन देवाची काकलूत जी जेजू वरवीं आमकां पावली तशीच आमी दुसऱ्या सवे ही देवाची काकलूत दाखोवंक ताचें बळ, ताची कृपा आमकां मागुया. आमेन.